सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू न मानवरीय कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझ्या तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचं पूज्य येसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या जेसू बगो शमकान निवारण कायन कोणाच्या उज्यांतनी हो सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्याक चवथो मिस्तेराक परमानी घालका जेजूक पेलो आनी भेटयलो ताका देव तेंपलान आनी दिलो ताका सान सिमाच्या हातान आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या आवच्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. पंचो मिस्तेर पुर्वेच्या दिसा जाल्ल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पुज्य येसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या आवच्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुटीचे माये तुमगे आमचें जिवीत अमृत आनी भरवंसो आमी परदेशीची मार्गांत कोलो मारता तुकाच्या कोणान हुस्कार सोडून मृतन करून मागीर तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शरातिनी तुजी काकुटीची नदर घाल. तूं कोणवाली मोगाल तुलो पंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत पुज्य येसू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये आमचे पसतमाक क्रिस्ताच्यो बासावल्यो आमकां फावो जावच्या. मारिये आमचे माये आमचे परिशुद्धीक वाटेचेर तूं तामन आसतना तुजो उजवाड फांकरायताय. गाब्रियल देवदूताक तुजो होयकार तुवें दिलोय तेन्ना तूं आमकां जण एकल्याक एकचाराचो नमुनो जाली. गालिलियाच्या काना गांवांत एका लग्नाच्या वसऱ्यांत तुज्या पुता जेजूच्या पयल्या विस्मितान तूं कुशालकायेन सोबागेली जाली. जेजूचे शीस आपले मिसांव वेंगून तयार जाताले तेन्ना तुवें तांकां सेनेकालांत सांगात दिलोय. तुजे आवय सारकेल्या मोगान आनी दयेन सगल्या मनशा कुडा पासत तुवें तुज्या तोंबूची सुवात वाडयली. ए जैतिवंत आनी सुभागी आंकवार मारये तुजे माये सारकेल्या राखणे आसणे आनी दिशे वरवीं
तुज्या पावलांनी आमी चलू, आमचे बरी राव म्हूण आमी तुका विनयता. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा, वस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो उत्सव पूज जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता इनासियो आनी वॅलेंटिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फादर फ्रांसीस लावरियन मास्करेनस हाच्या आत्म्या पासत ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात वॅलेंटिना फेर्नांडीस आनी जेशुआ थॉमस आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. मेनिनो कार्वालो आपली हार्ट सर्जरी करपाक वेता आपणा पासत मागूंक लायता. तशेंच सांताना वालीस आनी नायजल डिसुजा हांचेय बरे भलायके पासत आमी गरीब भाशेन मागुया. सगळी आमची मागणी आमचे पासत आमच्या घराब्यां पासत आनी आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार आमी दवरुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आयज पास्कांच्या काळाचो निमणो दीस आनी फाल्यां तावन पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब मनयता आमी आनीक साद्या काळान भितर सरता. खरीत भाशेन देवाक दिनवासुया ह्या पुनर्जीवनपणाचो संतोश आमकां फावो जाला देखून आनी ह्या संतोशान आमचे जिविताक जी आज्ञा जेजून दिल्या ती आज्ञा घेवन आनी ती दिशा धरून आमी आमचो वावर करूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आनी जायते फावटी आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी पाळून फुडें फाटीं उरल्या, फुडें आमी दुसऱ्या वस्तूंनी गुल्ल जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणाव चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा,
पास्कांची परब आमी समारंभून जाली, तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितान आनी दिसपट्टे चालीन आमी दाखोवच्यात तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आमी रोमांक पावतोच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातोच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सवयांचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी कोत्तोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सवें तांकां कांयच मेळूंक ना देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें, तरी हांवें शेजाऱ्याक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायेलाच्या बोरवाशाक लागून ह्यो सांकली हांव सोंसतां. 2 आखी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणा आनी कसलीच आडकोळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतर. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर स्वर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाचो मोग कोत्तल्यांचो ताच्या काळजाक कांटालो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सोमया, हाचें कितें? जेजून ताका म्हळें, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर, हांव येसोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणें ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणो. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिय भाव भयणीनो, पास्कांचो काळ संपता न्ही पास्कांच्या काळाची. आनी ह्या पास्कांचे काळाचे संपादनेक हीं 2 पुस्तकां जीं आमी वाचतालीं तीं सोंपतात. जुवांवाचें शुभ वर्तमान आयज तावन आमी सोंपयता. निमणो भाग आमी आयज वाचला. तशेंच धर्मदुतांचो इतिहास जी खबर बो करून बागेंत लुकासान बरयल्ली 2 पुस्तकांनी, एक शुभ वर्तमान आनी एक धर्मदुतांचो इतिहास, तोय सोंपता. आनी ताची संपादने केरीत भाशेन पावलूची सगळी यात्रा वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या गांवांनी बो करून ग्रीक लोक आसात तांच्या गांवांनी भोंवून ह्यो ल्हान क्रिस्ती समुदाय वो पवित्र सभा ताणें घडोवन हाडलेल्यो ते आमी आयकता. आयच्या शुभ वर्तमानान हें शुभ वर्तमान जुवांवाचें सोंपता आसतना पेद्रू जेजू लागीं विचारता, हाचें कितें? म्हणजे जुवांव जो शुभ वर्तमान बरयता आपणाच्या विशीं बरयता. आनी जेजून जो जबाब ताका दिलो आनी मेंढरांक राखपाचें काम पेद्रूक खेरीत भाशेन दिल्लें, ती एक इजुट्टी. जें काम तुका दिल्लें आसा ताचेर तूं भर घाल, ताचेर तुजें एटेन्शन आसूं दी. तें काम बरे भाशेन शाती पावोवंक तुवें जाता तितलो भार घेवंक जाय, वावर करूंक जाय. आनी अशें करता आसतना दुसरीं कितें करतात, दुसऱ्यांक काम कितें दिलां, हो कितें करता, तो कितें करता, हें चड गरजेचें न्हू. जाल्यार जण एकल्याक जो वावर दिल्लो आसा तो जरी तर जण एकल्यान केलो जाल्यार ही आज्ञा जी जेजून दिल्ली आसा ती शार्ती पावतली. ही पवित्र सभा जी जेजून घडलेली आसा, ही पवित्र सभा आपणाक दिल्लें कार्य म्हणजे जेजूचे गोवाय दिवंक वो जेजूचे गोवाय जावंक ही आख्खी पवित्र सभा करूंक पावतली. पूण आख्खी पवित्र सभा आपणाचें काम करतली जाल्यार जण एकल्यान आमकां दिल्लें काम शार्ती पावोवपाक जाय. तर भाव भयणीनो, आयचीं हीं वाचपां सोंपता आसतना आमी 2 भाशेन पळोवंक जाता. एके वाटेन आमचेर कोणाक तरी झुट्टी दिल्या, आमचेर कोणाक तरी वावर करूंक दिला, म्हणजे आमी शेडयो, आमचे गवळी कशे कोणाक तरी नेमलेले आसात. जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां जण एकल्याक हें गवळीकपण दिल्लें आसा. हो वावर दुसऱ्या सवें करूंक, दुसऱ्याक आमचे शेडयो करूंक आनी तांचो परामोस करूंक, तांचो सांबाळ करूंक आमकां जण एकल्याक नेमलेलीं आसा. तर अशें करता आसतना सगल्यो वस्तू सारक्यो जातल्यो अशें ना. जायते फावटी वयर सकयल जातलें, जायते फावटी त्रास पडटले. जशें आयज धर्मदुतांचो इतिहास सोंपयता आसतना आमी वाचता पावलू विशीं, जायते त्रास ताका पडले. आनी हे सगळे कित्या पासत? इस्रायलाच्या भरवशा खातीर ताणें हें सगळें आपणें सोंसलें अशें म्हणलें. तर
आमचेरूय जें कितें वायट येता, आमकां जे त्रास पडटात, कश्ट पडटात, जेजूचे गोवाय जावं ते आमी सोंसपाक गरज. आनी हें सोंसता आसतना बेश्टें नॅगेटीव जावन न्हय, पूण खेरीत भाशेन कित्या कारणां पासत. जे भाशेन पावलून म्हणलें इज्रायलाच्या भरवशाक लागून हांव हें सगळें सोंसतां. तर आमकांय बीन ज्यो शेळयो दिल्ल्यो आसा, जी जुट्टी जी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा सांबाळ करपाक, दुसऱ्याचो सांबाळ म्हणजे घडये जावं आमच्या भुरग्यांचो सांबाळ, आमच्या पवित्र सभेचो, आमचो समुदायाचो सांबाळ, यादनिकांक केरीत भाशेन गवळी कशें सगळीं क्रिस्ती परजा एके भाशेन सांबाळपाक दिल्ली आसा. जण एकल्यान आमी हो आमचो कायदो आनी आमकां दिल्लो वावर करपाक फावो. तर जेजू स्वर्गार चडून आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें पाठयता. तर हें पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक आनी आमकां जण एकल्याक दिला तो वावर आमी चुकयनासतना आनीक बेपरवा करिनासतना फुडें व्हरूंक आनी तो करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C11 पेज नंबर 32. C11. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्यांक धाड म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदार सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणांचीं भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. स्वर्गार चडून वेचे आदीं जेजून पवित्र आत्म्याची बासावणी केल्या आनी आमकां जण एकल्याक क्रिस्ती शिकोवणेचे सांबाळणार आनी परगटणार जावपाक आपयल्यात. तर आमकांच देवाच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. पवित्र आत्मो म्हाका मोहिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडचें घेतलो सांगता सोमी सर्वेस्पराक सोयी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन सोडवणीच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयले. त्याच परी पोरन्या जिविताक पाठ करून तुज्या पवित्र आत्म्यांक पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया M2 पेज नंबर 152 M2 तिसरो श्लोक.